अयोध्या ही रामाची जन्मभूमी बाबराची न्ही। अयोध्येत राम मंदिर जावंकूच जाय म्हणून हिंदू जनजागृती समितीन विश्व हिंदू परिषदेच्या मागणेक जाहीर तेंको दिला। समितीन सोमारा फोंडें निदर्शनां केली। गोंयांत पोर्तुगीजांनी बदल्ल्यात ती नांवां पयलीं आशिल्लीं तशी करची म्हणून समिती मागता। परकीय आक्रमणाने गोव्यामधली जी काही नावं पालटली होती तर ती नावं म्हणजे शहराची, वास्तूची, स्थानाची किंवा रस्त्याची पालटून परत पुनर्नावं द्यावी म्हणजे वास्कोमधला संभाजीनगर अशी आमच्या आंदोलनातून मागणी आहे। तसेच शेवटची मागणी राम जन्मभूमी जी हिंदूसाठी पवित्र वास्तू आहेत तर त्याला तिकडे विशेष अनुमती म्हणजे तात्कालीन विशेष अनुमती देऊन ती राम जन्मभूमीमध्ये हिंदूंना पूजेचे अधिकार द्यावे अशी आपण या आंदोलनातून मागणी करत आहोत। अयोध्येत राम मंदिर जाले ना जाल्यार परत आंदोलन जातले म्हणून रमेश नाईक उलयलो। आज देशभर श्रीराम मंदिर अयोध्येत व्हावं ही तमाम समस्त हिंदू बांधवांची हिंदूंची प्रामाणिक मागणी आहे। आम्हाला राम मंदिर श्रीराम मंदिर त्याच ठिकाणी का हवं आहे तर ज्या ठिकाणी श्रीराम प्रभूंचा जन्म झाला, ज्या ठिकाणी ते त्या ठिकाणचे राजे होते, त्यामुळे अयोध्ये ह्या ठिकाणी मंदिर पाहिजे। वास्तव ह्याच्या दोन तंटे आहेत। मुसलमानांनी जी बाबरी मस्जिद त्या ठिकाणी उभी केलेली आहे, तत्कालीन मोगलांच्या आक्रमकांनी ते मंदिराचं रूपांतर आहे बाबरी मस्जिद। वास्तविक बाबर हा आपल्या हिंदुस्थानचा नाही, हा बाबर हा मोगल राज्यातला आहे आणि मोगलांकडनं तो आलेला आहे आपल्या देशात आणि एक आक्रमक आहे। त्यामुळे भाजपाकडे आमचा आग्रहाचं मागणं आहे, विनंतीची मागणी आहे की त्या ठिकाणी राम मंदिर व्हावं यासाठी सरकारनं प्रयत्न करावेत ही विनंती आहे। न पेक्षा आम्हाला पुन्हा आंदोलन करावं लागेल। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। गोंयकारपण म्हणून नीज गोंयकारांक फटोवपाचें काम चल्लां म्हणून फातोड्डेचे शेतकार थंयच्या तळ्याच्या ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान बोवाळ मारतात। तळ्याच्या ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान थंयची शेत जमीन पडीक आनी कोणूच कांयच रोयना म्हणून सांगून ताब्यांत घेवपाचो यत्न चल्ला म्हणून शेतकारांचो बोवाळ। शेतां रोवन तसो व्हडलोसो फायदो कांयच ना, पूण मनाक थाकाय मेळटा। आमी आमचें दायज सांबाळटले म्हूण फातोड्डेचे शेतकार म्हणटात। आमी तें शेत रोयता, कित्याक रोयता आमकां ते शेताचेर आमी तें शेत काडून विकना, पूण आमगेले फॅमिलीक सॅटिस्फॅक्शन आसा की ते आमी बाबा केन्ना कोणूय बरो ना जाल्यार पसून तांकां आमी ते तांदूळ दिता। तेजें कितें आमच्या घरांत एक तांदळाचें एक हें आसा, घरांत आमी जेवपाक हालीं आमकां दादूसपण आसा आनी इतलीं वर्सां आमी रोवन बी आतां कोण सांगता हें शेतां रोयना म्हणून आमी तर आमी शेतां हांव स्वता तरी हांव येता शेतान। आमकां त्रास पडटा, आमकां एक मशिनरी गव्हर्मेंट दिना, एक बी आमकां दिना, पूण आमकां हाजेर आमकां शेताचेर रोवन लॉस आसतना पर्यंत आमी शेत रोयता। कित्याक शेत रोयता हें आमचें दायजाचें शेत म्हूण आमी तें विकपाक सोदना ना म्हूण आमी कोणाक दुसऱ्यांक दिवपाक सोदना। कित्याक आमी सदां रोयतले आनी आमगे पिळगेकूय आमी रोवपाक सांगतले। कित्याक हांव जसो हांव म्हज्या बापायचे बारबर येता शेतांत तशें मुगेल्या भुरग्यांकूय येवपाक जाय म्हणून, नाल्यार उरली खंय गोंयकारपण। हें गोंयकारपण राखून दवरपाक हें शेताचेरूच मेळटा गोंयकारपण राखून दवरपाक। आनी लोक सांगता गोंयकारपण म्हणटा, खंय दाखयता गोंयकारपण सपोर्ट खंय आसा आतां? हे शेतकार आसा, एसटी लोकांक सपोर्ट आसा, खंय आसा सपोर्ट? आतां पळय हो स्टेडियम बांदलो हिंगा आमचें शेतां आसलीं पयलीं, आतां म्हाका सांग हिंगा कितले लोकांक काम दिलें? 80 वर्सां मायज जाली खंय शेतकार पीक काडटात। 80 वर्सां जालीं हांव जाल्यार म्हाका 83 वर्सां जालीं, चवथ्या हांव 80 वर्सां म्हगे उर्ग आसा, 80 वर्सां हांव शेत रोयतालो आनी त्या वयता आमी शेत सगळें कोण खाता आमी उदक भरता व्हरें चड न्ही थोडें वता आमी सगळें जाता पिकतालें सगळें पिकतालें। आनी आतां कितें 20 वर्सां जालीं हें बंद करचें आनी आमचें पोट काडचें। कितें बंद केलें? हें तोंड बंद केलां, उदक वचना मागीर बुडवल म्हणटा तो आमकां रोयलो कुसोन वयता, नुकसाण जाता आमकां। त्या पासून आमी रोयना हें तोंड उक्तें केल्यार आमी रोयताय शेत, नाल्यार आमकां जायना। आज कित्याक लागून हें वयता म्हणून आमकां नोटीस कांय येयना, एक म्हयने आयकलां हें वयता म्हणून आमी शेत। त्या पासत आमी एक शेतकारांनी आमी एक मिटींग केला, हें आमी आमकां हें करचें म्हणून रोवपा दवरचें आमकां जाय म्हणून हें शेत आमकां जाय। 80 वर्सां जालीं म्हाका हें शेत रोवन हाच्या नागल्यार आमगे सात मारती वयता हालीं ती म्हाज्या म्हाका दिले ती आनी त्या रोवन जाता ते भाशेन हांव खाता कुसो खाता।
सोडना आनी आतां तें उदक येता तें होच नळा उदक येता साण बुदो वता आनी आमगे पेड्डा जाता म्हूण सोडना जाता ते भाशेन रोयन हांव खाता आनी म्हाजी त्या आतां पसून रोयन खाता तोंड आनी बोंड काड निवळ करून. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. घेऊ एक ब्रेक.